हय आयज आमची बऱ्यापैकी कावन्सील मिटींग जाली. आम्ही परत एकदा सॅनिटेशन प्री मॉन्सून वर्क म्हणजे व्यवस्थित डिस्कशन झाला. प्री मॉन्सून वर्क प्रत्येक कावन्सिलर जातीन वचून डिस्कशन करतलो आणि व्यवस्थित काम जालां की तेजें डिस्कशन जातलें. ओपन सॅनिटेशन आसा, कोणाची गटरां व्हांवता तेजेर परत सगळ्या कावन्सिलरांनी व्यवस्थित आमकां लेटरां दिवची, तेचेर एक व्यवस्थित एक्शन घेतली वयतली, कारण मॉन्सूनान कोण कोण उदक सोडटा सो तेजेर आमचें एक डिस्कशन जालें. दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी शॉप्स म्हणजे जे गाडे आसात पयलींचे तांकां टेम्पररी आमी शिफ्टिंग केले, तांकां व्यवस्थीत तेंच्या गाड्यांचे एक डिझायन स्टँडर्ड डिझायन म्युन्सिपालिटी दिवन तांकां परत रिहॅब करतले, कारण शेवटी आमचे स्थानीक भाव आसा ते सफर जाता. सो ऑनरेबल CM सर सदांच स्वयंपूर्ण गोंय आनी अंत्योदय तत्वाचेर उलयता, सो तांकां कितें त्रास जावचे न्हू म्हूण तांकां व्यवस्थीत टोटल फॉर्मेलिटी करून तांकां रिहॅब केले वयतले. फक्त तेंच्यांनी फायनान्स करचो पडटलो स्वता, म्युन्सिपालिटी त्या बाबतीत मात्र फायनान्स करची ना. आणि दुसरी गजाल म्हणजे आता आम्ही आमचे 2 हॉल बरे सज्ज झाल्या म्युन्सिपालिटीचे. एक डायनिंग हॉल आम्ही एक्सटेंड केला आणि एक लग्ना खातीर. सो कावन्सिलराचे प्रपोजल जाले की लोकल जो आमचे एक्स सरपंच किंवा एक्स MLAs आसा ज्यांच्यांनी सांखळे खातीर खूब काम केलां किंवा म्युन्सिपालिटी खातीर त्यांचे नाव ह्या दोन्ही हॉलाक दिवपाचे. त्या प्रमाणे 2 नांवां फुडें आयिल्लीं आसा, ती आमी व्यवस्थीत ऑनरेबल CM सरा कडेन डिस्कस करून तुमकां मेन्शन करतली की नांवां. तरी हांव अपील करता ह्या व्हिडिओच्यान की कोणाक आनीक सजेशन आसा अशीं नांवां दिवची जाल्यार तांच्यांनी प्रपोज दिवची, ती व्यवस्थीत CM सरा कडेन प्रपोज करून आमी ती नांवां आणि तेजें तैलचित्र त्या दोन्ही हस्तींचे लावन व्यवस्थित इनॉग्रेशन करता. ती गजाल आमी मुद्दम एड करता की आमी सोलरायजेशन ऑफ द टोटल टाउन म्हणून मागता. त्या संदर्भान आमी एक अशें प्रपोजल केला की ज्यांच्यांनी आपली घरां सोलरायज केला तांकां सांखळी म्युन्सिपालिटीच्या हाऊस टॅक्सान 10% हे 5 वर्सां खातीर रिबेट आसतलें हाऊस टॅक्सान. आणि एक मोठी म्हत्वाची गजाल म्हणजे गो गोवा ग्रीन म्हणटाना ऑनरेबल CM सरान कारे खाजन वेडीक सगळ्या शेतकार भावांक घेवन बरो इनिशिएटीव घेतला. लागीं 50,000 जागा जी आसा ती अंडर पॅडी कल्टिवेशनाक वयता. सो तांकां आमी तेंचे कडेन प्रपोजल मागला. फूल ना फुलाची पाकळी म्हणटाना तांचे जे कांय एक्सपेन्सीस आसा ते तांकां प्रमोट करपाक, कारण स्थानीक शेतकरी भाव फुडें सरल्या ते शेत करपाक. सो तांकां जे खर्च आसात ते तांच्यांनी एक प्रपोजल दिवचो जे आमकां म्युन्सिपालिटीक जमता, जे आमचे फंडींग आसा तेतूनसून आमी कांय फंड तांकां रिलीज करतले सो दॅट वी कॅन प्रमोट अ व्हेरी ब्युटिफूल पॅडी फार्मींग इन सांखळी म्युन्सिपालिटी.